आयज गोंयभर आमचें गोंय सकयल आसा. आमची विलेजी आसात, विलेजींनी थंय मोबायल आमचे टावर ना. अशा वेळार हांवें तेजे हेज्या मुख्यमंत्री कडेन आमी गेल्ले, तेन्ना सजेशन दिलें प्रत्येक तालुक्यांनी प्रत्येक पंचायत एरियेक हे टावर घालचे. तेंची मिटींग आपोवची. आयडिया BSNL दुसरे आनी कसले वोडाफोन तिघांचे मिटींग तेंका घेवन आपोवन हाडून ते घालचे. आनी पयर हांवें पेपराचेर कितें वाचलां, कोण मनीस आपल्या गांवांत घाल म्हणटा, पयलीं ओपोज करताले, आतां घाल म्हणजे हे प्रॉब्लेम सुट्टा. ऑनलायनीची पासून तर आतां ऑनलायन बरे गरीब लोक आसा, गरीब जे भुरगे आसा तेंचे कडेन मोबायल ना, तर गव्हर्मेंटान अशी सर्वे करची. इस्कुलां कडेन आसा हायर सेकंडरी कॉलेजीक एक फॉर्मेट काडचें तेंचे कडेन दिवचें. आनी ते कोणा कडेन हें आसा मोबायल आसा ना कितें आसा नाल्यार गव्हर्मेंटान प्रोवायड करचें. नाल्यार हे आतां फुडें एग्जामी आतां जावपाचे आसा, एग्जामी जाता पोस्टपोन जाता कितें जाता अशें वेळार ते आसप घरा आतां ऑनलायन करपाक सोदता तें आशिल्लें बरें. आनी सगळे कडेन तुगेलें इंटरनेट नेट जें आसा तें मेळना, तेजेर तुका रेंज नासता कडेन म्हणून भुरगे कशें शिकतले. म्हणजे हें करता जाल्यार एक लेवल मुंबय सारकी ना. हें गोंय आमचें ल्हान सकयल आसता, सगळे कडेन दोंगर आसा आनी खंय आसा ताका मेळना. सो हेचेर गव्हर्मेंटान विचार करचे आनी हांकां भुरग्यांक एक टॅब दिवचो, सीम कार्ड दिवचें घेवन तांकां तितले परते ते एग्जामी नाल्यार गरीब लोकां कडेन मोबायल ना आनी टॅबूय ना आनी हेंवूय ना. म्हण ताका लागून ही स्कीम गव्हर्मेंटान केल्यार व्हडलेशे पयशे लागपाचें हें करचें आनी ऑनलायन शिक्षणाचें कितें आहा तें नक्की करचें. All this, Goa government has got certain responsibility. I feel those people who are running the bars, they are facing great difficulty. So start bars and restaurants, because both together they can gain some income. So like this, there are many issues. We want to discuss these issues. We want to debate these issues, and we want to find a solution. And government should not get scared of us. We are equally responsible partners in the governance. Opposition plays a very important role. And as opposition, we can assure this government, we are ready to listen with you. We are ready to understand your problems. And we are ready to give you suggestions. So the governance should be pro-people. Stopping development, stopping progress is not the aim of governance. In a democracy, you must see that you have the session, you listen to the opposition, and you come out with a solution which will be in the interest of the people. So the opposition wasn't taken into consideration while deciding these austerity measures? Nothing. In fact, last time when we had a meeting with our MLAs of the opposition, we discussed so many things. Like, for example, you have asked a very good question. We said that the Prime Minister has declared 20 lakh crores special economic package. I asked the Chief Minister, how much money will come to the people of Goa? Now people like motorcycle drivers, motorcycle pilots, taxi drivers, rickshaw drivers, bus operators, all these people who are self-employed are in difficulty. How much of that money can be? He said, I will study and I'll let you know. Now after the session, it is now nearly 2 weeks or 3 weeks. Nothing is happening. Not one paisa is being announced as the economic package to the people. Therefore, he discussed with us, but there are no solutions. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा गोवा लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीचें सेशन 27 तारखेक जुलयच्या समन केल्लें आनी तें अशा स्थितीन जाता ज्या वेळार गोंयांत कोरोना व्हायरसाच्यो केजीस दिसान दीस वाडत आसा. आज आमी काँग्रेस लेजिस्लेचर पार्टीची आमची मिटींग आशिल्ली आनी मिटिंगेक आमी वेगवेगळ्या विशयांचेर डिस्कशन केलें. पयलो विशय म्हणजे एसेंब्ली आनी सगळ्यांचें अशें मत पडलें की एसेंब्ली खूब कमी दिसां खातीर मागयल्या, म्हणजे 2 विका खातीर मागयली. तांचें म्हणणें आशिल्लें की एसेंब्ली आनी मायज दीस जावपा जाय आशिल्ली, कारण हें फूल फ्लॅज बजेट सेशन आसा आनी हातूंत भितर फूल बजेट पास जाता. तुमकां बिझनेस एडवायजरी कमिटीची मिटींग जेन्ना जातली त्या वेळाचेर आमी हो प्रश्न उपस्थित करपाचो
प्रयत्न करतले. त्याच भशेन ह्या एसेंब्लीन सरकाराचे वेगळे वेगळे फेल्युअर्स आसा. ते मागीर कोविडाची स्ट्रॅटेजी जायत, ती मागीर तुगेले आमचे भायल्यान जे सी फेरर्स येता तांचे बाबतींतली पॉलिसी जायत. अशे वेगळे वेगळे ताजे भायर मागीर लेबराचो इशू जालो. ताजे फाटल्यान मदींच बातमी आयली की लेबराचे पयशे काडून आनी कोणाक पावले. अशे वेगळे वेगळे इश्यूज हे आमी एसेंब्लीक एग्रेसिवली उपस्थित करपाचें ठरयल्लें आसा. दुसरो म्हत्वाचो विशय जो आमी आतां कितले दीस जाले सरकारा कडेन मागतात की आज ह्या कोविडाक लागून समाजांतलो दुर्बल घटक सामको त्रासांक पडिल्लो आसा. तो मागीर पायलट जायत, रिक्षावालो जायत, टॅक्सीवालो जायत, खाजेकार जायत, चणेकार जायत, फुलकार जायत, हे सगळे जाण पळय आसा हे आज अक्षरशः त्रासांत पडिल्ले आसा. आमी पयलीं हांवें एक पत्र बरोवन चीफ मिनिस्टरा कडेन मागिल्लें की 100 कोटीचें प्रोविजन करून तांकां कितें तरी एक पॅकेज रिलीफ तांकां दिवची. ती लोकांक भंय पडूंक लागल्या आनी बील कोणाक येवपाक लागलें. स म्हयन्यान पळय येवं नाय ती आतां म्हयन्यान 2 म्हयन्यान रोखडें आनी बील येयलां. बट दे इवन कोवीड एरियाज तांकां बील आमगेले आतां आमगे विलेजीन केसीस आहाय आमगे बील येवपाक लागले. म्हणजे द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द गव्हर्मेंट आर नॉट वर्किंग इन लीग. दे नीड टू अंडरस्टँड की कोवीड आयडेंटिफायड कोण पेशंट आहाय ते एरिया सुद्दां बील धाडप म्हणल्यार हितून नेग्लिजन्स चोय. दॅट मिन्स द गव्हर्मेंट इज नॉट इंटरेस्टेड इवन टू प्रोटेक्ट इट्स ओन एम्प्लॉईज. सो बॅड इज द एडमिनिस्ट्रेशन. इट इज सॅड टू इवन स्पीक दीस थिंग्स. बिल्स इतली हाय येयले, हितू हॉटेल्स आहाय, रेस्टॉरंट्स आहाय, लोकांगेली रेजिडेन्शियल बील पासून हाय येवपाक लागलें. इतली हाय येवपाक लागलें की लोकांक फारीक जायना. बाबा तांकां टायम दिवपाचो ओ तेंगे कितें रिबेट दिवपाची हे टायमाचेर डिस्कस जावपा. आमी म्हणटा एसेंब्ली ते रेज करतले, नो डावट अबाउट इट. बट इंस्टेड ऑफ गिवींग द पीपल रिलीफ 3 months 6 months relief will give you to pay or something, कांय ना. देर इज नोबडी इज टॉकिंग. फकत उलयताय, कांय भिवपाची गरज ना. दिस इज द एटिट्यूड ऑफ द गव्हर्मेंट हे लोकां बद्दल. आतां कोवीड केअर सेंटर्स जेन्ना कोवीड केअर म्हणटाय जावं कोवीड केसीस म्हणटाय आमी कुर्तोरी देंवल्यो. वी हॅव कम डावन बॅक टू 28 फ्रॉम 32. So we are taking all steps to see that we will bring them to 0. In case आता deaths जावपाक लागले, जर तर deaths increase जाल्यो because the condition of the patients that are there in hospitalized in COVID hospitals, I think at least 35-40% of the cases are quite bad. I'm not hoping that should गोंया जायची न्ही. बट आमी ऑपोजिशन म्हूण इश्यू रेज करीताय. तुमगे जर तर डेथ इन्क्रीज जाल्यार तुमी कितें करतले? वॉट इज युअर एक्शन प्लॅन? द गव्हर्मेंट इज नॉट इंटरेस्टेड इन डुईंग ऑल दीस. मोर इंटरेस्टेड इन मायनिंग, मोर इंटरेस्टेड इन अदर इश्यूज. एंड दॅट सेक्शन 144 पड म्हणटा तो आजून निघून वचना. वॉट इज दी दादागिरी? इन ऑल स्टेट्स ऑफ द कंट्री नो सेक्शन 144 इज देर. So Goa is the only unique place. इतलें बरें एडमिनिस्ट्रेशन 144 लावपाक. कितें ट्रान्सपेरन्सी आहा ह्या गव्हर्मेंटाची कोट्टा.